आनी ह्याच पासत आमी ताका एक श्रद्धांजली कशी ह्या वाठारांत आमचो बाब संकल्प आमोणकार आमदार हाका चड दूख भोगलें आनी तेणें तें व्यक्ती केल्लें आसा आपल्या सोशल मिडियान. असलो महान आमचो धर्म गुरू आख्खे विश्व गुरू म्हणटा ताका कातोलीक धर्माचो जो आयज आमचे मदें ना, आमकां सोडून गेल्लो आसा. पूण ताची चिंतना भावना ताचें तें कार्य जें ताणें आमकां सगळ्यांक शिकयल्लें आसा तें फुडें व्हरोंक जायते आमी प्रयत्न करता. तर आमी ह्या आयच्या ह्या श्रद्धांजली कशी आमी हांगा घडोवन हाडली आसा. संकल्प आमोणकार आमदार आमचो हाणें खूब इनिशिएटीव घेवन सगळ्यांक एकठांय केल्लें आसा. हांगासर न्हय कातोलीक धर्माचे पण सगळे धर्माचे लोक हांगासर हाजीर जाल्ले आसा आपलो मोग आमच्या पाप साहेबाक दाखोवंक. तर हांव सुरू करच्या आदी मागता आमच्या भयणी लागीं एक थोडेशे प्रार्थना करून ते मागता. Let us begin this prayer service with a beautiful quote by Pope himself. These few lines will tell us and summarize the life of Pope, how simple and humble he was. The quote goes like this: Rivers do not drink their own water, trees do not eat their own fruit, the sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves. Living for others is a rule of nature. We all are born to help each other. No matter how difficult it is, life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Today, we greet for our beloved Pope Francis. We know you join us in our grief, that you too bring with the death of your dear friend and companion at Jesus' spirit at the tomb of Lazarus. Welcome our beloved Pope Francis into our waiting arms, envelop him in your and comfort us in our mourning as we strive to continue to follow his gospel, example to the encounter the blessed in all people and in all places. We thank you for the gift of Pope Francis. Through his life and teaching, he showed us how to love, how to hear the cries of the poor and the cries of the earth and respond in compassionate love. Let us pray for the soul of Pope Francis. भूमुगड बापा, तुझे नाव कोविचा, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसपडटो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशें आमची पातकां बगूस, आनी आमकां दाण्या पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. ल्हान मरे कृपेन भरले, सगळे स्पोर्ट तुजे काय आसा, उसळ्यामध्ये तूं सदोय, आनी सदोय तुजो आपूण जेजू. भगवती माये देवाचे माये, आमकां पापी आमी निवडून आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापा आणि पुत्र आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदांच सदांकाल आमेन. आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आतारानी सासना. तुवें म्हाका पोसलोय तुजो मोग करच्या, तुवें म्हाका पोसलोय तुजी चाकरी करच्या, तुवें म्हाका विसलोय सासना सुखा पावच्या. तरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय, तरी म्हाका फावो न्हय, सोम्या म्हाका फावो न्हय. आर्गा तुका सोमिया, आर्गा तुका दोनिया, आर्गा तुका, आर्गा तुका, आतां आनी सासना. आमच्या अख्ख्या मुर्मगांव कॉन्स्टिट्युन्सीन आमचे सगळे समाजाचो लोक वांगडा रावता. आमचे सगळे धर्माचो जातीचो लोक आसा आनी सदांच आमी एकवटूच रावलेले आसा. आयज आमकां तितलो दूख लागलेलो आसा की आयज आमच्या बरोबर लेट पोप फ्रांसीस आयज आमच्या बरोबर ना. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा पोप फ्रांसीस आसलेलो ही वॉज बॉर्न इन 17 December 1936 and now recently 21 April 2025 तेजें निदान जाल्लेलें आसा. तें बीन एक बरे दीस आसलो, मिस्टराचो दीस आसलो, ते दीस तेजें हें जाल्लेलें आसा. आनी आमकां सगळ्यांक खबर आसा की
पोप साहेब पयलीं जेन्ना पोप जालो फ्रांसीस तो 13 मार्च 2013 सो ही हॅज सर्व फॉर so many years for the Catholic community, and he was a mass leader among the Catholic community to spread peace and harmony in the entire world. आणि ताका आयज आमचे कॅथलीक भाव भयणां खूब मानताले ताका आनी तेजे सगळे जाण तेजे आमकां तेजे ब्लेसिंग सगळ्यां कडेन आसलेले. ऑल्सो ही टूक द इनिशिएटीव जे ताका खूब काळजी आसलेली जे क्लायमेट चेंज बद्दल. तो एवरी टायम खुबदां यूज टू स्पीक अबाउट क्लायमेट चेंज जे आयज जगा भितर जाता आनी ते कशें आमकां सेव करून जाय हेजे बाबतींत ताका खूब लागसून काळजी आसलेली आनी सदांच तो तेजेर उलयता. तसोच तो बारीक समाजाच्या लोकांक गरीब लोकांक लागून तेज्या मनान सदांच काळजी आसली. गरीब लोकांक लागून तो खूब वावर करतालो आनी असो तो एक व्हडलो एक सेंट म्हणपाक शकता आमी जो आमच्या कॅथलीक समाजान आसलेलो. आयज तो आमच्या बरोबर ना. तेज्या लागून एक धाकटीशी श्रद्धांजली बरोवपाक लागून आमी सगळे कॅथलीक भाव आनी बाकीचे धर्माचे सगळे लोक हांगा एकत्र येयलेले आसा. हांव देवा कडेन मागता आमचे पोप साहेबाचे आत्मेक बरी शांती मेळो आनी फुडें आमचो कॅथलीक धर्म फुडें व्हरपाक लागून आनी एक मनीस तो फुडें सरतलो. आनी तेजो बरो आमचो पापसाचो सो सगळ्याच्या आदाराक खावप सगळ्यांक एकट्या दिवन रावप आनी मागता देवान ताका बेगीन सगळ्यांक सगळ्यांक दिनवस्ता वाकाणटा तुमी आज हिंगा येयले म्हूण सगळीं जाण आमच्या पाप साहेबाक सजाय दिवपाक. तशेंच हांव दिनवस्ता आमच्या आमदाराक तेणें इनिशिएटीव घेवन आमच्या पाप साहेबाचे आयच्या दिसाक हें केलें म्हणून. सो तुका सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा हांव. तुज्या खोलाय पासत हांव पाप साहेबाचे मागतलो तुमकां तुमच्या फॅमिली पासून. एक वटेन आमकां दूख भोगता कित्याक आमकां बरोच पाप साहेब आमच्या मदीं ना जालो आनी एक वटेन आमी देवाक आर्गां दिता की देवाक जाय तशें आमचें जिवी देवा हातीन आसा. आमकां नवो पाप साहेब बरोच आनी मेवतलो आमकां दितलो देव आमी आशेन रावता आनी आमी देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या आमदाराक संकल्प आमोणकराक आमकां सगळ्यांक हांगासर एकठांय केलें सगळीं जाण मागणें करूं हांगासर पाप साहेबा पासत आनी तोय आमच्या संगाता आसा सगळीं जाण आसा त्या खातीर आमी ताका दिनवस्ता. थँक्यू. व्हडलो इम्पॉर्टंट आसा आमकां सगळ्यांक दूख भोगलाच आमकां आनी कितें म्हणटा ती गेल्यार आमकां जायतो दूख भोगता. पाप साहेबा पासून दूख भोगला आमी मागणें करीत आसा आमचे इगोजीन मागणें करीत आसा आमच्या फादरा सांगाता. आमच्या घोराब्यान आमी खुर्साचेर मागणें करता लादीन तेन्ना बी आमी मागणें करीत आसा आमच्या पाप साहेबा पासून. आमकां जायतो म्हत्व आहा तेजो जायतो दूख आसा आनी देवाक आमी देवाची खोशी प्रमाणे